Isaiah chapter 48 verse 18 and 19. मुझ्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुझे सूख एक न्हंय भशेन जावंक पावते आनी तुझे नितीवंतपण दर्याच्या लारा भशेन. तुजी संतत रेवे भशेन जाती आनी तुका जल्माल्लीं भुरगीं रेवेच्या कणा भशेन. तांचे नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नापयस जातेना वा पुसून वेतेना. Genesis chapter 12 verse 2 and 3. हांव तुजे तावन एक व्हड परसा उपजयतलो, तुजेर हांव आशीर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्ते करतलो आनी तूं जातलो एक आशीर्वाद. तुजेर आशीर्वाद घालतेल्याचेर हांवय आशीर्वाद घालतलो, तुजेर शिराप घालतेल्यांचेर हांवय शिराप घालतलो. संवसाराची सर्व राष्ट्रां तुजे उदेशी आपणाचेर आशीर्वाद मागतली. Genesis chapter 26 verse 12 and 13. इजाकान त्या प्रदेशांत बी ओंपले आनी त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणें लुवले, कित्याक सरेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. ताचे धन दिरवें दीस वेता वेता सडात आयले आनी तो भोव ग्रेस्त जालो. John chapter 13 verse 34. एक नवो उपादेस हांव तुमकां दितां, एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. John chapter 13 verse 12. तांचे पाय धुवन जाल्या उपरांत आपले वयले वस्तूर परत्यान न्हेसोवन तो पंक्तीर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मूं विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांव जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पाय धुले तर तुमी एकामेकाचे पाय धुयजय.